म्हजें नांव समिक्षा भोबे काकोडकर आणि म्हजे गाण्याची सुरवात खूप ल्हान आसतना जाली. म्हणजे एक 5-6 वर्सांचें आसतना मे बी सुरवात जाली. आणि कशी सुरवात जाली तें हांव सांगताच, पण आतां हो म्हजो करियर जाल्लो आसा शास्त्रीय संगीतान. हांव म्हजो करियर करता आनी कला अकॅडमी संगीत केंद्र केपें संगीत केंद्र हांव शिकयतां. सो म्हज्या गाण्याची सुरवात कशी जाली म्हणटा तर म्हजे पप्पा मम्मी राजेंद्र सिंगबाळ सरान कडेन शिकपाक वताले आनी तांकां पप्पाक म्हज्या खूब आवड आशिल्ली गाण्याची. सो हांव ल्हान आसतना ते म्हाका तांच्या बरोबर क्लासीन व्हरताले आनी तांच्या बरोबर तांचें आयकून हांवूय गावपाक लागलें. सो सिंगबाळ सरान तें नोट केलें टॅलंट म्हजी आनी तें म्हणपालें ताका बेश्टे सद्या बेश्टे धाड. सो मागीर हळू हळू तांच्या बरोबर तांचे खूब स्टुडंट्स येताले तांच्या कडेन. सो तांच्या बरोबर बसून हांव शिकपाक लागलें. मागीर हळू हळू तांणी प्रोग्रामांक म्हाका व्हरपाक सुरू केलें. मागीर ल्हानपणानूच म्हजें गाणें थंय स्टेजीर सुरू जाल्ल्या कारणान म्हाका तो स्टेज फियर म्हणटा तो उरलो ना. सो मागीर ती गांधर्वाची परिक्षा दिता 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 करून तो केन्ना ती संवय लागली गाण्याची. आनी मागीर कॉम्पिटिशनांनी खंय खंय म्हणजे खंय म्हणून अशें हें ना, सगळ्या कोपऱ्या कोपऱ्यान कॉम्पिटिशनांक सरान म्हाका व्हेलें. आनी भावगिता पासून सुरू केल्ली, नाच रे मोरा म्हजें फर्स्ट पद. आनी खूब प्रतिसाद मेळ्ळो, खूब लोकांचे आशिर्वाद मेळ्ळे आनी त्या आशिर्वादानूच म्हणटा तशें हांव फुडें फुडें वचत रावलें. हें जालें म्हजो लायट म्युजिकाचो प्रवास. आनी मागीर जशी म्हजी 10वी जाली तेन्ना सिंगबाळ सरान म्हणपा लागले आतां फुडें ताजें शिक्षण फुडें जावपाक जाय. सो आतां ताका खंय बऱ्या टिचरा कडेन घालपाक जाय. सो मागीर आमी धारवाड गेलीं, मागीर मुंबय, अशें करून करून मागीर म्हणलें 12th जातकूच मागीर पळोवया. सो मागीर गोंयाच रावून हांव प्राध्यापक कमलाकर नायक सरान कडेन गेलें आनी थंय जी शास्त्रीय संगीताची दृश्टी म्हणटा आमी ती खरी कमलाकर सरान कडल्यान म्हाका मेळ्ळी. मागीर तांणी हें शास्त्रीय संगीत म्हणजे कितें हें जेन्ना म्हाका तांचे कडेन कळ्ळें तेन्ना एक्चुली खरो सांगीतीक प्रवास म्हजो सुरू जालो. आनी थंयच्यान मागीर हांव मुंबय अश्विनी भिडे देशपांडे ताईन कडेन शिकलें. मागीर थोडे काळ वंदना कट्टी ताईन कडेन शिकलें. मागीर गानयोगिनी दोंडूताई कुलकर्णी हांच्या कडेन, म्हणजे केसरबाई तांची गुरू आशिल्ली, सो तांचे कडेन शिकलें. सो खूब अशे दिग्गज कलाकारांचो म्हाका सहवास मेळ्ळो. आनी फायनली म्हणटा तशें म्हजी गुरू डॉक्टर अलकादेव मारुलकर हांच्या कडेन फुडले एडवान्स धडे म्हजे सुरू जाले शिकपाक. आनी टील डेट आय एम टेकींग अ सिन्सियर तालीम फ्रॉम हर. आनी आतां म्हणजे ताईंचे थोडे म्हणजे वय जाला त्या खातीर हांव तांच्या धुवे कडेन म्हणजे शिवानी मारुलकरा कडेन धडे घेता. फर्स्ट म्हणटा तशें नाच रे मोरा, जशें तुमकां सॉंग सांगलें हांवें, ते दॅट वॉज माय फर्स्ट परफॉर्मन्स एट म्हापसा सार्वजनीक गणेश उत्सव. आनी तेन्ना म्हाका दिसता हांव फर्स्टान आशिल्लें. आनी खूब आमचे म्हापशेकारांनी खूब म्हाका म्हणजे खूब प्रेज केल्लें आनी खूब बक्षिसांय दिल्ली एप्रिसिएशनाची. आनी थंयच्यानूच मे बी म्हजो तो कॉन्फिडन्स वाडतूच गेलो. सो दॅट इज अ व्हेरी मेमोरेबल हें म्हणटा तशें परफॉर्मन्स. शास्त्रीय संगीताचे म्हाका दिसता
परफॉर्मन्स म्हणटा तशें आमी कॉन्टेस्ट म्हणजे केल्ले हांवें एक आतां ही सारकी याद जायना पण म्हाका तो राग याद जाता राग बिहाग गायलें हांव आनी म्हाका सेकेंड प्लेस काय कितें मेळिल्ली. शिवनगरच्या महादेवा गीत तुझे गायता शिवनगरच्या महादेवा गीत तुझे गायता शिवनगरच्या महादेवा गीत तुझे गायता तूच रे समळटा आमका हय रे महादेवा शिवनगरच्या महादेवा. यादीचो परफॉर्मन्स म्हणजे आमची गुरुपौर्णिमा जाता एवरी इयर अलकाताईंची आणि परफॉर्मन्सीस तशे म्हणजे खूब दिल्या क्लासिकलाचे पूण जेन्ना स्वताचो गुरू उठून तुका ताळयो मारता जेन्ना दोळे भरिल्ले आसता तें खरें एक याद उरपा सारकें परफॉर्मन्स आसता म्हणटा तशें. सो ही आमची अलकाताईची फोण्या गुरुपौर्णिमा आशिल्ली तांच्या घरान आनी म्हाका याद आसा त्या जोग कंस गायल्ले राग आणि तेन्ना म्हणजे एक ती निरागस अवस्था आसता आणि फूल समर्पण भाव आशिल्लो त्या रागाक आणि तो म्हणजे कसली अपेक्षा ना काय ना आणि फूल सरेंडरन्स टू योर गुरू. सो तेन्ना तो राग जोग कंस गायल्लें आणि सगळे म्हणजे सगळीं शिष्य समोर बशिल्लीं आणि इट वॉज पिन ड्रॉप सायलन्स एवरी वन वर लायक मर्ज्ड इन टू ते सुरान सगळे आणि इतलो तो म्हणजे सुंदर जाल्लो जोग कंस राग की ताई ते सोंपल्या बरोबर उठून सगळ्यांनी म्हाका स्टँडींग ओवेशन दिवन ताळयो वाजयल्यो. ताळयांचो प्रश्न वेगळो पूण दॅट आय स्टील रिमेंबर दॅट मोमेंट की ते ट्रान्सान वचप जें आसता अवस्था एका गायकाची. सो त्या दिसा म्हाका ते दुसरे विश्वान कितें वचप हें त्या दिसा म्हाका कळ्ळें. सो दॅट इज अ व्हेरी मेमोरेबल परफॉर्मन्स आय शूड से. आतांचे म्हणजे जे इन्स्टा आणि FB काळ जो आयला तातून देर आर 2 फेजीस म्हणजे आय फील की एक जी फेज आसा की सगळे रील ओरिएंटेड जाला आणि दुसरी फेज आसा की
जे शुद्ध शास्त्रबद्ध जे आयकुपी दे 2 मासेस म्हणटात तशें. सो म्हणजे हे हांव अशें कित्याक सांगूं शकता, कित्याक अशें इंट्रॅक्शन आमच्या गुरू कडेन जाता. सो आमकां असो प्रश्न पडटा की आमी खंयच्या ऑडियन्सा खातीर गावप, की जे खरे शास्त्र शुद्ध गावपी आसा तांच्या खातीर गावप काय मार्केट सस्टेन करपा मेंटेन करपा त्या मासेसा खातीर गावप. सो लकीली आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव अ वंडरफूल गुरू की ती आमकां सांगता की तुमी आपणें जशें केलां आज पर्यंत की देर आर 2 मासेस. सो अशा त्या मासेसा खातीर गा की जे तुजे गाणे इंटलॅक्च्युअली आयकतले, जेन्ना तूं स्वता प्लीज जाता तेन्ना यू कॅन प्लीज द अदर्स. सो हो फंडा हो मंत्रा जर एक्सेप्ट केलो जाल्यार यू कॅन फिट इन टू बोथ द कॅटेगरीज आय फील. सो जे आतां हो जो नवीन काळ चल्ला तो देर आर द फॉलोवर्स, बोथ मासीस फॉलोवर्स आसात. सो अशें जाता की समटायम्स जी पळय खरे शुद्ध गाणे गावपी आसा तांकांय हे रील ओरिएंटेड जावचेंच पडटा. सो इट्स अप टू वन्स चॉयस आय फील. बट आय डेफिनेटली डोंट प्रिफर रील्स. आमचे बैठकीचे गाणे आमी फॉलो करता आनी एखादें एक ल्हान क्लिपींग वी अपलोड इट सो दॅट वी सस्टेन इन द मार्केट. सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या, सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या, तुझेच मी गीत गात आहे अजूनही, वाटते मला की अजूनही चांदरात आहे, सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या. सगळे आता म्युझिक जे आसा ते शास्त्रीय संगीताचेरूच बेस्ड आसा आनी प्रत्येक मनीस हें सत्य एक्सेप्ट करूनच गाणें गाता. सो आय फील जी शुद्धता आसा पळय शास्त्रीय संगीताची प्युअर शुद्धता ती एक वेळ कमी जास्त जावं शकता. बट वॅनिश जावपाचे चान्सीस खूब कमी आसा. एंड आय फील दॅट इट इज आमचे सारकेल्या गायकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की नॉट लेट दॅट हॅपन. सो प्रत्येक पेरंटान जर आपल्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिलें की दे शूड कंपल्सरिली लर्न एनी वन डिसिप्लीन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्युझीक, जशें साऊथ इंडियन्स आतां कंपल्सरिली आपल्या भुरग्यांक खंयच्या तरी डिसिप्लिनान भरतनाट्यम ऑर वोकल किंवा वायलीन अशें घालता, तशें जर तर आमच्या लोकांनी आमच्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक जर घालें देन डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वॅनिश. आय एम कॉन्फिडंट. नमस्कार करता तुका, नमस्कार करता तुका, लायता तुपाची वाट, नमस्कार करता तुका, लायता तुपाची वाट, काळजात सदांच राव सोडू नाका संगात, काळजात सदांच राव सोडू नाका संगात, सोडू नाका संगात, सोडू नाका संगात, नमस्कार करता तुका, लायता तुपाची वाट. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे ते गुण पयलींच दिश्टी पडटात. एखाद्या आतां स्टार्टींग फ्रॉम माय सन ताका म्हणजे गर्भ अवस्थेनूच ताका ते संस्कार मेळ्ळे. सो ताका ते गुण एक्सटर्नली भरोवचे पडले ना, ताजी ती लय किंवा ते गुण ताजे रोखडेच दिसपा लागले. सो फर्स्ट थिंग इज संस्कार. संस्कार जरी आतां म्हजे पेरंट्स काय गायक तशें नाशिल्ले, सो म्हाका पप्पाक ती आवड आशिल्ली, स्ट्रॉंग आवड आशिल्ली. पप्पान मे बी ते बैठकी बी कोणाच्या आयकल्ल्यो. मागीर म्हाकूय ते म्हजी मां लग्ना पयलीं निवेदिका आशिल्ली ऑल इंडिया रेडिओचेर.
सो मे बी दे हॅड सम स्ट्रॉंग वील पॉवर, सो ते गूण म्हाका पास जाले. आनी फ्रॉम मी टू माय सन नाव, सो जांकां तसो बॅकग्रावंड कोणाचोच ना, दे म्युजीक आतां इतलें वास्ट जालां की ते आतां कोणूय खंयचोय भुरगो इजिली अट्रॅक्ट जाता म्युजिकाक, रियलिटी शोज मे बी ऑर वॉट एवर. सो म्युजीक अशें स्पेशली कोणाक हें करचें पडना, पीपल गेट इन्स्पायर्ड नॅचरली. सो तशें जर तर संस्कार ना सुद्दां न्ही जाल्यार आय गेस देर आर मेनी इन्स्पिरेशनल शोज गोईंग ऑन. मेन जे गाण्या खातीर लागता ती दृश्टी, संगिताचे सूर कितले परफेक्ट लागप, किंवा जे एडवान्स स्टेजीचेर जाय पडटा पळय ते म्हणजे लय तुका नॅचरली आंगान आसता पूण ती गाण्यांतल्यान जाताच अशी ना. सो ती लय जी आसा ती तुका गातना अशी दिसपाक जाय की यू शूड सी वॉट यू आर सिंगींग. सो ती अकॉर्डिंग टू मी ती खूब इम्पॉर्टंट. नाल्यार तूं तो तबलजी वाजयता आनी ते शास्त्र आमी म्हणटा, बट ते शास्त्र इज सो इंट्रिकेट. बारीक बारीक एक सूर वाडलो की रोकडोच दुसरो राग जाता, एक फ्रेज मातशी वेगळी घेतली रोकडोच दुसरो राग जाता. सो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ते गूण जर एखाद्या आर्टिस्टाक कळपा जाय, सो तो समज आसप किंवा ती लयची दृश्टी आसप आनी ती पेलपाची ताकद आसप, हें खूब इम्पॉर्टंट म्हज्या हिशोबान. समटायम्स वी फील एज द फॅशन, म्हणजे जशी आतां पयलींच्यो फॅशनी आतां हिट जातात, सो यू हॅव टू बी इन ट्रेंड. सो अशे थोडे फ्रेंड्स आसा, म्हजे पर्सनल फ्रेंड्स आसात जे जांकां जॉब ना आनी दे आर एन्टायरली बेस्ड तांचे ब्रेड एंड बटर म्हणटा तशे म्युजीक क्लासीस ऑर म्युजिकाचेरूच आसता. सो फॉर देअर सर्वायवल दे हॅव टू बी ग्लॅमर ओरिएंटेड. आतां जांकां जॉब आसा दे कॅन स्विच ओवर अशें, म्हणजे तांकां इट इज अप टू देअर चॉयस आय फील. पूण जे कोण पळय तांकां हें आसा दे हॅव टू बी ग्लॅमर ओरिएंटेड एटलिस्ट सम पार्ट ऑफ इट, सो दॅट दे आर इन द मार्केट. आतां गोंया म्हणटकूच आमकां थोडे तरी शोज मेळटात, प्रोग्राम्स मेळटात, पूण मुंबय सारकेले इतले आर्टिस्ट आसात कोपऱ्या कोपऱ्यान, सो तांकां दे हॅव टू बी इन द मार्केट एवरी डे. सो एंड समटायम्स दे आर नॉट पेड जनरसली, म्हणजे ते पेमेंटाचो इशू सगळेच कडेन आसा. सो तांकां म्हणजे कमी बजेटान सुद्दां दे आर रेडी टू गो, बिकॉज तांचो त्या 1,000 किंवा 2,000नूच तांचें घर चलता. सो दे हॅव टू बी ग्लॅमर ओरिएंटेड. My USB, I feel, is my family, my guru, and importantly my guru, because guru, she charges you, म्हणजे जी खरी वाट जी दाखयता तो गुरूच आसता. आतां गुरू बरोबर सगळें फ्री आयलें, म्हणजे तुजें सांगीतीक शिक्षण आयलें, हाव टू म्हणजे स्टेज क्राफ्ट ताजे बरोबर ते लेसन्स आयले,
तुका खंयचे राग खंयच्या टायमार कितें गावप म्हणटकूच तुका तो रिस्पॉन्स तसो येतलो कशें गावप. दीस इज वन थिंग. बरें, गुरून सपोर्ट दिलो जाल्यार फॅमिली सपोर्ट करना तें तशें ना. म्हणजे दॅट थिंग इज ऑल्सो very important. So backing from your family, also your kid. So I feel that is the supercharging USB I have, my family and my guru. I'm very lucky की म्हजी जेन्ना सोयरीक जाली तेन्ना म्हणजे म्हाका खूब अडथळे येताले म्हज्या करियरा खातीर. सो फर्स्ट थिंग म्हणजे जेन्ना आमची सोयरीक जाली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमचे म्हणजे काकोडकर आनी भोबे दोनी मदीं कॉमन आसा ती म्हजी महालक्ष्मी देवी. सो दॅट वॉज द फर्स्ट हें म्हणटा तशें प्रूफ दॅट माय करियर वोंट बी लॉस्ट. सेकेंड थिंग सतेश म्हजो हजबंड, जितलें म्हाका भोबे कडसून बॅकींग आयलें ताज्या पेक्षा म्हणटात ते 10 पटीन चड म्हाका सतेशा कडल्यान सपोर्ट मेळ्ळो. ही वॉज द वन. ताणें म्हाका स्थळ आमी पळोवपाक गेल्या एकामेकांक, थंय म्हाका तो विचारता तूं PhD केन्ना करतलें. सो इट वॉज लायक ओ माय गॉड, म्हणजे आतां ती म्हाका तयारी पयलीं करची पडली. सो ते लग्नाचें जालें, बट ही वॉज सो मच डेस्टिन्ड की ही वॉज द ओनली पर्सन आय मे से की जाणें म्हजें टॅलंट पळोवन म्हाका पसंद केलें. सो दॅट वॉज माय सुपर डुपर लक म्हणटा तसो. अँड टील डेट म्हणजे ही इज बीन सपोर्टींग. आनी पयलीं पेक्षा म्हजो प्रोग्रेस खूब वाडला बिकॉज ऑफ काकोडकर्स. पयली एक अशी स्टेज येताली म्हज्या लायफान की आय हॅज टू परफॉर्म ओन्ली टू प्लीज द ऑडियन्स. म्हणजे एक प्रत्येक गायकाक ती फेज आसताच की समोरच्यान अशें वा वा म्हणप किंवा भरपूर ताळयो मारप. एक प्रत्येक आर्टिस्टाक दिसता आसतलें तें. बट नाव इफ यू आस्क मी, म्हजो प्रवास असो उलटो चालू आसा. म्हणजे आमची गुरू सदांच म्हणटा सिंहावलोकन. म्हणजे शिव जेन्ना एंड ऑफ द म्हणजे क्लिफ थंय रावन तो पळयता, ही टर्न्स बॅक अँड सीज बिहायंड की आपूण कितले पयस चलून आयला. सो ती दृश्टी जी आसा ती म्हजी चालू आसा. म्हणजे हांव फाटल्यान वळून पळयता की हांव कितले फुडें आयलां. सो तो प्रवास म्हजो आतां चालू आसा. आनी म्हाका आतां अशें दिसता की रागाक सरंडर जावप आनी एक तो शरण भाव जो लागता रागा प्रती फॉर अज सिंगर्स. प्रत्येक सूर जो आसा तो लिवींग बींग कॅन से ऑर लिवींग सूर, ताजी फ्रिक्वेन्सी एक लिवींग हें आसा. सो टू मेक दोज स्वर मोर लायव्हली आनी त्या रागाक तितलो दर्जा दिवप, टू गेट सेटल्ड इन दॅट राग, आनी प्रत्येक परफॉर्मन्सान ती ट्रान्स फेज येवप.
सो दॅट इज द मोर परफेक्शन आय एम लुकींग फॉर अशें. अँड ऑफकोर्स म्हणजे हांवें ओदर सांगलां तशें की 2 प्रकारच्यो मासीस आसता. नाव इट इज लायक वी आर नॉट, आय एम नॉट गोइंग टू प्लीज अदर्स, आय एम गोइंग टू प्लीज दॅट राग फर्स्ट, सो दॅट आय गेट सॅटिस्फायड फर्स्ट एंड देन द ऑडियन्स अंडरस्टँड दॅट. हांव ऑडियन्सान जितले आयकुपी आसा तांकां सांगूंक सोदतां की आमच्या भारत देशान इतले सुंदर साधना करून जे सुरावटी निर्माण केल्ल्यो आसा, कितलेशेच ऋषिमुनी जावन आसा, तांणी ह्या सुरांच्या थ्रू हिलींग प्रॉपर्टीज सुद्दां सांगल्या. सो लेट्स नॉट गेट वेस्टर्नायज्ड. आय एम नॉट सेईंग की वेस्टर्न नोट्स किंवा वेस्टर्न म्युजीक इज बॅड, बट जे आमचे भारतान जे इतले हिलींग पावर आशिल्ले भारतीय आमचे शास्त्रीय संगीत आसा, ते प्रत्येकान एक कंपल्शन म्हणून जर थोडे सुद्दां आत्मसात केले जाल्यार तुमच्या भितरूच ती एक आवड निर्माण जातली आणि यू वील बी एबल टू स्प्रेड द जॉय एवरीवेअर. सो लेट्स नॉट वेस्ट दीस ब्युटिफूल टॅलंट, ब्युटिफूल कितें म्हणटा शास्त्र आमचें, आणि लेट्स स्प्रेड इट एवरीवेअर. धन्यवाद. मग मोसो करत रार और हसत अधिकार गडाडा काहे रुकत. मग मोसो करत रार काहे रुकत. मग काहे रुकत. मग काहे रुकत.